2024ची लोकसभेची वेंचणूक आमी निश्चितूच लढयतले, आम आदमी पक्षान स्पष्ट केला। भाजपाक हारोवप होच आमचो मुख्य उद्देश आशिल्ल्याचो आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायकान सांगले। सद्याक तरी युती विशीं निर्णय जाल्लो ना, पूण आमचे दिल्लीचे फुडारी हे विशीं निर्णय घेतले अशें ताचें म्हणणें। आमचे वेगवेगळ्या लिडरान दिल्लीकूय सांगला, गोंयानूय सांगला आनी हांवूय सांगता की वी आर डेफिनेटली कंटेस्टिंग इन बोथ सीट्स ऑफ गोवा। हाज्या फुडें आमी पयलीं कॉन्टेस्ट केल्ले आसा आनी लोकांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा आनी जशें आज आमी पळयता की पीपल वॉन्ट अ चेंज इन 2024, सो वी वील गिव देम दॅट ऑनेस्ट ऑप्शन फॉर अ चेंज। डेफिनेटली आज सेंटराक जो सरकार आसा तो बीजेपीचो आसा आनी तांणी आमच्या देशाच्या लोकांचेर कितलो अत्याचार केला, कितले कुशासन केला हें सगळ्यांक दिसता। सो फर्स्टली आमचो एम जो आसा दॅट इज टू डिफीट द बीजेपी अँड मेक अ चेंज वीच पीपल वॉन्ट इन द सेंटर। हाजेर आतां कोणा बरोबर अलायन्स जातली बी आय थिंक इट इज अ लिटल अर्ली टू डिसायड आनी जी अलायन्स जातली ती सेंटराक करतली। दीस इज अ नॅशनल इलेक्शन, स्टेट लेवल इलेक्शन, सो आमी हें गोंयान डिसायड करचें ना, दिल्लीक सेंटराक हें डिसायड जातलें आनी वी वील फॉलो दोज डायरेक्टिव्स। पूण एज ऑफ टुडे वी आर फायटींग बोथ सीट्स एंड वी आर फायटींग अलोन।